हो सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर, भेटोंक तुका बलिदान जमल्या वेका मनान, तुका तानेल्या तुका भुकेल्या वस्तूच्या रक्ता मासान. भो सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावना आणि बेणीनो, जेजू ख्रिस्त आमचे पसोत सदांच बापा लागीं विनंती करता. ह्या विशयांत आज आमी देवाच्या उतरां मुखांतर नियाळ करता. सोम्यान आमकां विंचल्यांत आनी दडल्यांत मात्र न्हय, तो सदांनीत आमच्या पसोत आसा, आमच्या बगलेन आसा आनी आमकां धैर्यान भरता. हें आमी सा पावलाच्या जिवितांत पळयता आनी हेर अपोस्तलांच्या जिवितांत पळयता. ताणें कितले कश्ट भोगले जाल्यार केदनाच ताणें म्हणलें ना आमकां सोम्यान सोडून गेला, आमकां सोम्यान कश्टांत गेला. बगार ते म्हणटात सोमी आमचे बगलेन आसलो आनी तो आमकां धैर्य दितालो. ही उतरां दमताच्या कृत्यांत बरयली आमी आयकता वाचता. तोच आमी आमच्या जिणयेच्या पयणार संगात दिता म्हणल्यार बरवशान आमी फुडें सरया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना सोम्याच्या हाजीरपणांत जियोंक सदांच आमी प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरतना आमची पातकां आमी कालतेपणी वळखून घेवया आनी सोम्या स्वादान मागोवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो पुण्यानुसारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसर आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थोया. सर्व जाणार सर्वेस्परा कुर्साच्या पिशेपणान तुझ्या रक्त साक्षा भगवान जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणित जाणवाय वळखूंक पावयलोय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फटवून आसतना बाबार्थान तीर रावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत पावलून एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मलगड्यांक म्हळें,
तुमची आणि तुमच्या हिंडाची तुम्ही सतराय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतिल्ली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमल्ले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदे निर्दय आनी निश्ठूर सुनी वांगडी येतिली आनी हिंडांक ग्रास येतली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उरतेले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान वोन व्हरचे खातीर तांकां फडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सतरायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्यांक दुकां गळोवन हांव भूतबोळ सांगल्या म्हूण उडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवोन संदेशा आदीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सुमेस्तांक लाभत्या त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हूण येत. कोणेय मनशाच्या रुपया वा भांगराक नेसना वा पांगराणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजे पुरते ह्याच म्हज्या हाताच्या वावरान हांवें जोडला म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावंट खाण वावरून अस्कतक्यांक कुमो करिजे आनी घेवचे प्रास दिवचे चड दादोसकायेंत आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उडास दवरिजे म्हूण सर संगतीनी हांवें तुमकां दाखोवन दिला. इतलें सांगून जाताच पावलान ताच्या सकडां सांगाता दिवी घाली आनी मागणें केलें. ते सोमेस्त गळगळे रडले आनी वेंगमान तांकां तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें तांचें तोंड तोय केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड कंज जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते तांकां पावंक गेले. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. कळीत कर देवा तुझें बोळ कळीत कर. आमचे पासत आदी मागां केल्लीं अद्भुतां परत्यान कर्न दाखय. तुका भेटोंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिरांत परगावी रायदंड घेवं येवं. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. सर्वेस्पराची कीर्त गजया. पुर्विल्या काळांतान मळबार सवारी करतेल्याची स्तुती करता. ताका कान दिया. ताजो ताळो गडगड्या सारको घसता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. इस्रायलाचेर परजळटा ताजी महिमा. कुपांचेर ताणें सपल्या ताजी पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपल्या परजेक बोळ दिता आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उद्गार. तुझे उतर सोमिया सता उर्वी आमकां तूं पवित्र कर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा,
तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुजे नांवाची सक्तीन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें तांचे सोबे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तीन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्ध जावच्याक जाचें निसंतन जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाच जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवूय तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे वसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाचो न्हू. पवित्र सभेंत जायते सांत सांतिण्यो आसात आनी आमी एक फिरगजेक म्हणले बरी एक पात्रोण वेंचताव आनी पात्रोणाक मान करताव आनी हो पात्रोण वा ती पात्रोण आमकां राखता आनी सांबाळटा अशें आमी फाती येता. जायते फावटी आमच्या कश्टांत आमी त्या पात्रोणाक उलो मारताव. म्हज्या पासत विनाती कर, म्हज्या पासत माग म्हूण आमी त्या सांता लागीं त्या पात्रोणा लागीं विनाती करता. सर्व सांतां प्रास श्रेश्ठ जावन आसच्या. जेजू थंय आमी वेताना उडासां दवरूंक जाय. जेजूस आमचे पासत मागता. सांत सांतिण्यो मात्र न्हय, ताच्या वर्त्या मापान जेजू क्रिस्त आमचे पासत बापा लागीं मागता. ही गजाल आमी मतींत घट्ट धरूंक जाय. कित्याक जेजून आपल्या शिसांक धाडले मात्र न्हय, जेजू तांच्या सांगाता रावलो, तांच्या पासत मागतालो आनी अपुर्बायेचें मागणें जो आमच्या वांचलांत आमी आयकता. सांत पावलो कसल्या कसल्या आपायाच्या जाग्यांक गेला. शुभ अर्थ प्रकट करचे खातीर ताणें कितले कश्ट सोंसल्यात, मार केल्यात, उपाशी तो रावला. खंयसर जागो बरो न्हय थंयसर वचोन तो न्हिदला आनी अशें दीस रात ताणें पाशार केल्यात. तरी पूण खंयसर एका जाग्यार ताणें म्हणलें ना सोब्यान म्हाका सांडला, हांव कश्टांत आसां, सकटांनी म्हाका सांडला. तो अशें म्हणना. कसले कश्ट जाल्यार, कसले आपाय आसल्यार तो म्हणटा सोमी म्हज्या बगलेनच आसुल्लो, सोमी म्हज्या बगलेनच आसुल्लो आनी तो म्हाका धैर्य घे, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा म्हणून म्हाका परत परत सांगतालो. आनी हो जावन आसा बरवसो हर एका पाटलावदार असो जो जेजूच्या हाजीरपणांत जिवंक सदांच आशेता. जो कोण जेजूच्या सांगातांत रावंक आशेता, ताच्या हाजीरपणांत जिवंक आशेता, ताका सदांच सोम्याचो हो ताळो सुकाना. तो म्हणटा धैर्य घे, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. ही जावन आसा पयली विनवणी जेजू आमच्या पासत करता बापा लागीं. हांवें धाडल्यांत तांकां तो राख. कश्टांत निवार म्हणून न्हय, तांकां कश्ट दिनाका म्हणून न्हय, पगार वायट हाताव तांकां राख. कश्ट हेरांत हांव येतात, पूण वायट जें येता सैतानाच्या प्रभावान तें येता. देखून शिसांनी खंयच्याय कश्टांक भियोवचें न्हय. बगार सैतानातावन येता त्या वायटा पासून तांणी भियोंक जाय, ताचे तावन अलग रावंक जाय. देखून जेजू आपल्या शिसां पासून मागता की तांणी वायटांत सांपडानाशें तांकां तूं राख. ही जावन आसा पयली विनवणी. जेजू दुसऱ्यान मागणें करता आमच्या पासत की आमचो संतोश संपूर्ण जावचे पासत जेजू आमच्या पासत मागता.
जांकां हांवें धाडल्यांत तांचो संतोश संपूर्ण जावं दी. कसो तो संपूर्ण जाता? खंयसर हांव आसा थंयसर ताणीं आसल्यार मात्र तो संतोश तांचो संपूर्ण जाता. देखून जेजू मागता की हांवें कोणाक धाडल्या तुज्या नांवान तांकां हांव खंय आसा थंयसर ताणीं पावच्याक फावो कर. म्हणजे सर्गेचें राज सस्नाचें जिवीत तांकां फावो जालें जाल्यार तो जावन आसा संपूर्ण संतोश म्हण जेजू आमच्या बसोद हें मागणें करता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, एक आवय केदोळ पर्यंत कुटुंबांत आसा थंयसर कितेंय उणें जायना. एक आवय आपल्या भुरग्यां बसोन कितेंच उणें करिना. आपणाचो जीव दिवंक जाल्यार ती तयार जाता. आनी कितलें उणेंपण थंय आसल्यार ती आवय आसा जाल्यार तें उणेंपण दापून वेता. म्हणजे सर्व संगती आवय आसताच, सर्व संगती आमकां आसतात, पुरो संपूर्ण आसता, संतोश आसता म्हणून न्हय. जाल्यार केदोळ पर्यंत आवय त्या कुटुंबांत आसा तेदोळ पर्यंत त्या आवय उदेशी सगळ्यांक संतोश आसा. उणेंपण आसा जाल्यार आवय आसा म्हणल्याच सगळ्यांक धैर्य मेळटा. ह्याच प्रमाणे जेजू आपल्या शिसांक सांगता की केदोळ पर्यंत तुमी म्हज्या थंय म्हज्या हाजीरपणां बघून म्हज्या एकवटान जियेतात तवळ पर्यंत कितें उणेंपण, कितें कश्ट, कितें निंदा आसल्यार थंयसर तुमी भियेवचे नात. पगार संपूर्ण सतांत तुमी जिवंक शकतल्यात आनी एक दीस म्हजे संगी सदांच उरोवंक तुमकां फावो जातलें. मोगाच्या भावांनी भयणी, जो कोण दाखवली बरी एक जावन जियोंक सकना तो फळ दिवंक सकना. तेंच जेजू सांगता म्हजे सांगाता तुमी रावता जाल्यार मात्र तुमी फळ दिवंक शकतल्यात. ताणें आमकां धाडलां आमच्याच कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्याच वावराच्या थळार खंयसर आमी वेता थंयसर कोणाक आमी मेळटा थंय ताणें आमकां धाडलां. आनी तो आमचे तावन फळ आशेता की आमी ताच्या विशयांत उलोवंक जाय. ताणें म्हाका कितें केलें, म्हाका कितलें ताणें बरें केलां, ताचे तन हांवें कितें जोडलां तें हांवें हेरांक सांगूंक जाय. हीच जावन सुवार्ता. हाचे वर्ती सुवार्ता दुसरी आमकां दिवंक ना सम्यान. जेजू विशयांत सांगचें, जेजूचो मोग कितें, ताची काकुळट कितें म्हूण सांगचें, हीच जावन आसा सुवार्ता. आनी हें जो कोण उलोवंक मुखार सरता ताचे सांगाता जेजू रावता आनी म्हणटा हांव तुजे सांगाता आसा, धैर्य घे, भियेनाका. हें उतर आमच्या कानांत सदांच आसूं दी. धैर्य घे, भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी तो वळो सर्व संगती आशिर्वादीत जातल्यो. खंयसर सोम्याचें हाजीरपण आसा थंयसर ही सुवात, तो मनीस, ताचें काम, ताचो वावर, ताणें करचे सर्व संगती आशिर्वाद जातल्यो. आनी त्यो सर्व संगती त्यो लोकांच्या दृश्टीन वायट म्हण दिसता जाल्यार ताचे बसो त्यो आशिर्वादीत जातल्यो आनी ताका फायद्याक पडटल्यो. असले भाग आमचें जावं दी म्हण आमी मागया. दिवं कितें सोमिया तुका हे बेटोणे वेळा ना कितेंच मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. उंडो जिविताचो दिवन म्हाका पोसता वायन तो दाकाचो सासणी पिवन करता कश्टा वावराचो फळ तुवें म्हजेर वतला तुकाच भेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रचला, म्हाका तुवें रचला.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा भवार्थाच्या गुटांचेर उपरा आसलेल्या दुस्माना विरोध भगवन जुस्तीन सगळे सक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैतवन जावंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जुस्तें तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत भरोवन तुजी चित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती करता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगीन तुका जय जय. जय. बापा कुरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto sogot pargatoya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोरणावरवी तुवे आमकां चडयलाय सोमिया. संसाराच्या सरवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आमची इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांसुसेत सोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका सस्ताच्या सस्नाक. आमेन. आमच्या सुम्यांशी केलेल्या मागण्यात आम्ही सांगता म्हणून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज अमका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या ववर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. सम्या तुजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या देही घटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मिकान जाताय. ससनी जिवीत म्हाका लाभूंक कुर्सर जीवर पिलो. आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे खुशेक त्याग केलोय, बापा कुशेक काल जालोय. तुजे कुशेक त्याग केलोय, बापा कुशेक काल जालोय. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, म्हजे थंय येवंक आशेताय. स्वागत तुका काळजांत
म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाता. प्रार्थोया. बापा, जिबिताच्या वण्यान तुवें आमकां दादोशी केली. भाग्यवान जुस्तिनाचे शिकोवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदां काळ दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणयेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचे पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. कष्टांत वासताना जा म्हजो वादार. पण म्हजें करताना दयेन म्हाका तूं राव. कष्टांत वासताना जा म्हजो वादार. पण म्हजें करताना दयेन म्हाका तूं राव. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.